नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आजच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अझमगडांत 34,700 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आनी बुन्यादी फातर बसयले. खेरीज अझमगडा सयत 12 हेर विमानतळ टर्मिनल भवनांचे केले उक्तावण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी छत्तीसगड सरकाराच्या महतरी वंदन येवजणेचो आभासी माध्यमांतल्यान केलो शुभारंभ. या येवजणे अंतर्गत छत्तीसगड सरकार 70 लाख बायलांक दर म्हयन्याक दितले 1,000 रुपया. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भिरोंडा हांगासर वाळपय आनी पर्ये वाठारांत 11 केव्ही क्षमतेच्या भूमिगत वीज केबल घालपाच्या कार्यावळीचो केलो शुभारंभ. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी फार्मागुडी हांगासरल्या गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या कॅम्पसान लूप रोडाचे बसयलो बुन्यादी फातर. फ्रेंच उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीन भारताच्या सात्विक साईराज आणि चिराग शेट्टी या जोडयेन दादल्यांच्या दोट्टी गटान निमण्या फेरयेन केलो प्रवेश. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशाच्या दौऱ्यार आसात. तांणी अझमगड हांगा 34,700 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयले. प्रधानमंत्र्यांनी अझमगड सयत 12 हेर विमानतळ टर्मिनल भवनांचे उक्तावण केले. तशेंच कडप्पा, हुबळी, बेळगावी विमानतळाच्या 3 नव्या टर्मिनल भवनांचो बुन्यादी फातर बसयलो. फाटल्या सरकारान अझमगडाची प्रतिमा इबाडपाचो यत्न केला असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी केलो. परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था. पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई, बल्कि उस दौर में यहां की छवि खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई. जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया, वो पूरे देश ने देखा है. इस परिस्थिति को बदलने के लिए यहां के युवाओं को नए अवसर देने के लिए भी डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है. फाटले सरकार फकत वेंचणुके वेळार व्हड घोषणा दिताले. 2019 वर्सा भाजपा सरकारान जे बुन्यादी फातर बसयल्ले ते वेंचणुके खातीर घालूंक नाशिल्ले. आयज तांचे एक करून उक्तावण जायत आसा. 2047 मेरेन विकसीत भारत करपा खातीर ही शर्यत आसा. तशेंच विकासाचा अनंत यात्रेचे हे अभियान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे. यानी सिर्फ घोषणाएं होना. और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है. आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है. 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे. आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं. और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें. ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी छत्तीसगड सरकाराच्या महतरी वंदन येवजणेचो आभासी माध्यमांतल्यान शुभारंभ केलो. या येवजणे अंतर्गत छत्तीसगड सरकार 70 लाख बायलांक दर म्हयन्याक 1,000 रुपया दितले. पयल्या पावंड्यार लागीं 70 लाख बायलांक 655 कोटी रुपयाचो पयलो हप्तो ऑनलायनींतल्यान फारीक केलो. ह्या कार्यावळीक संबोधित करतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले की भाजपाचे केंद्र सरकार 3 कोटी बायलांक लखपती दीदी करपाचो संकल्प दवरला.
हाका लागून बायलांचे सशक्तीकरण जातले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की ड्रोन दीदी येवजणे अंतर्गत बायलांक ड्रोन उपलब्ध करून दितले आणि हाचो कसो उपयोग करपाचो हाचे प्रशिक्षण दितले। हर महीने 1000 रुपया देने का वायदा किया गया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। आज महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हांणी आयज नवी दिल्लीतल्या केन प्लेस NBT ऑल वुमन बायक रॅलीचो शुभारंभ केलो। ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हांणी सांगले की धाडसी बायलां विकसीत भारताचे खरे प्रतिबिंब जावन आसा। मैं विशेष रूप से आनंदित हूं कि कोई एज का बार नहीं, आयु की कोई सीमा नहीं, वर्ग की कोई सीमा नहीं, मात्र इस रैली में महिला शक्ति के रूप में नहीं, साहस के रूप में नहीं, संकल्प के रूप में उपस्थित है। विकसित भारत जो प्रधानमंत्री कहते हैं उसका सही प्रतिबिंब आज की एक गौरवशाली और साहसी महिलाएं हैं। सो राइड ऑन towards, like I said, a new future, a future which is equal for all, a future that is diverse, a future that is India, a future that is defined by Indian women. महिला दिसा निमतान आयोजित स्वयंपूर्ण उत्सव ही कार्यावळ कला अकादमीन जाली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार दिलायला लोबो आणि हेर मानेस हजर आशिल्ले। या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले बायलांनी गुंतवणूक करची आदी आर्थीक साक्षर जावप गरजेचें आसा। गोंयांत विविध वित्त संस्थांनी ठेवीदारांचे 100 कोटी रुपया परस अदीक पैसे बुडल्यात, तातूंतले 99% ठेवीदार ह्यो बायलो आसात। चुकीच्या पद्दतीन गुंतवणूक केल्ल्या आर्थीक लुकसाण जाता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। बायलांनी उद्देग मळार स्वयंपूर्ण जावचे खातीर सरकार विशेष येवजण्यो हाडटले आणि त्या प्रमाण गोंयांतल्या 3000 बायलांक उद्देजक करपाचे ध्येय आसा। ही येवजण EDC वतीन चलणुकेन हाडटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। डिपेंड न उरता बाकीचे व्यवसाय सुरू करपा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली आमी केल्यो। आमी हे सगळें सांगता आसतना नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज केल्यो। त्या नॅशनल गेम्सांत मोठ्या प्रमाणात आमकां जी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मेळ्ळ्या, हितून मोर दॅन 50% जर कोण आसल्यो जाल्यार महिला भगिनी आसली, चलयां आसली, ताज्याय खातीर तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता। खूब मोठ्या प्रमाणात चलयांनी बी हितून खूब मोठ्या प्रमाणात वांटो घेतलो। अशा वेगवेगळ्या प्रोग्रामांनी सातत्यान ह्या खूब मोठ्या प्रमाणात सदोदीत तुम्ही भाग घेत आसा। आणि हे सगळें सांगता आसतना आमी हाज्याय फुडें वचून आमची गोंय CSR ऑथॉरिटी जी आसा, ह्या CSR ऑथॉरिटीच्या मार्फत आजुनी महिलांक एंटरप्रिनर तयार करपा खातीर 3000 महिलांक आमी नवीन एंटरप्रिनर तयार करपाचो ध्यास घेतला। आमच्या एंटरप्रिनर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम व आमच्या EDCच्या ऑफिसात जेंका जेंका आमी सातत्यात पळयता, प्रत्येकाचें एक स्वप्न आसता, हय आपूण कितें तरी करतलें, बट तें स्वप्न घडये कदाचित आपल्या ल्हानपणी शक्य जावंक ना। म्हणजे शिक्षणाचें कमी उरलें म्हणून आसतलें, घरची परिस्थिती सारकी नासली म्हणून आसतलें, बट ही एज आसा म्हणजे वदर ताणें जशें म्हटलें, यही समय है सही समय है। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें। पार्टीचें सरकार आयलें, आमकां अशे तरेचो एक शक्तिमान असो, बलवान असो, विचारवंत असो प्रायम मिनिस्टर लाभलो। आणि ह्या प्रायम मिनिस्टरान हो देश विकसीत करपाचें एक स्वप्न घेतलें। आमी स्वतंत्र जावन 75 वर्सां जालीं आणि आमच्या बरोबर स्वतंत्र जाल्ले देश हे खंयचे खंय पावले, ताणें आपलो विकास साधलो आणि विकसीत जालो। आणि ज्या गतीन भारत फुडें सरलो आशिल्लो तो फुडें सरलो ना, ही सगळ्यांच्या मनाची खंत ताणें आपल्या मनार घेतली आणि देश विकसीत करपाक 2014 सत्तर आयली तर सुरवात केली। आता देश विकसीत जातलो म्हणजे काय, ताजी एक बॅरोमिटर आसा। देशातली गरिबी आसतले, महिलांचो स्तर आसतलो, गरिबाचो एक पर्सेंटेज आसतली, ह्यो सगळ्यो गोष्टी हेतून येवन देश चलतालो।
गोयच्या टॅक्सी पात्रांव येवजणेच्या वचनपूर्तीचो तिसरो पावंडो ही कार्यावळ कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, पर्यटन मंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार आनी गोवा मायल्साचे संस्थापक उत्कर्ष दाभाडे हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले, गोवा मायल्साच्या टॅक्सी पात्रांव येवजणेन राज्यात भरपूर प्रतिसाद मेळटा। गोवा मायल्साच्या वेवसायान सगळ्यांनी येवचें। गोवा मायल्सान सामान्य मनशाचें सपन पूर्ण केल्लें आसा। एका वर्सान 350 कुटुंबांक आर्थीक पाठबळ दिवन गोवा मायल्सान ही वाहनां विकत घेतिल्लीं आसात। हातूंत कुटुंबाक आर्थीक आदार मेळटलो। राज्यांतल्या 1000 लोकांक मुखेलमंत्री गोयच्यो टॅक्सी पात्रांव करपाचो उद्देश सरकारान दवरला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। आणि खऱ्या अर्थात आमी जाका म्हणटा की गोंयांत कोणी आयल्या उपरांत पयलो चॉयस जर कितें आसतलो जाल्यार गोवा मायल्स आसतलो आणि गोवा मायल्स चॉयस घेवन सगळ्यांनी फुडें वयचें अशें म्हाका दिसता। हांव टुरिस्टाकूय आव्हान करता की तेंच्यांनी गोवा मायल्स हाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोशन जावचें, जेणे करून सेफ्टी सेक्युरिटी हे विशय घेवन गोवा मायल्स फुडें वता आणि निश्चित रित्या येता तो प्रत्येक ह्यान फुडें टुरिस्ट गोवा मायल्साचेर फुडें वचपा खातीर सदोदीत फुडें आसतलो। येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी सांगले की गोवा मायल्स ही सेवा गोंयांतल्या सगळ्या खेडेगांवांत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा, कारण आयज खेडेगांवांत येरादारी सेवा फावो तशी ना। ह्या सेवे पासून राज्यांतल्या खुबशा कुटुंबांक लाभ जातलो अशें तांणी सांगलें। Of other companies perhaps because you have chosen to tie up with Goa Miles, which is a very formidable brand of the future. As we all know, Goa by itself is a brand. Everybody loves to descend into Goa. Everybody likes a holiday. And I as Industry Minister keep telling people, Goa is a place where you can do business, good business, and do business. बेतोडे जंक्शनाचेर शुक्रारा सकाळी दुचाकी चालक सचिन कुटीकार हाचेर फाटीर गुळी मारून जखमी केल्ल्या प्रकरणात देविदास मसूरकार हाचे सयत मूळ बिहारचे प्रवीण प्राजू पासवान आणि प्रभात प्राजू पासवान ह्या तिगांक फोंडे पुलिसांनी शेनवारा अटक केली अशी माहिती दक्षिण गोंयच्यो पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। मुख्य दुबावीत देविदास मसूरकार हाचे घरकान्नी कडेन सचिन कोटीकार हाचे अनैतीक संबंध आशिल्ल्याचो दुबाव आयिल्ल्यान सचिनाक सोपोवपाचो कट रचिल्ल्याचे मुळाव्या तपासान पुलिसांक दिसला अशी पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी मुखार सांगले। ताका घरात तो सकाळचो पावणेसंक घरांतल्यान भायर सरलो आपल्याची 2 व्हीलर घेवन कामाक वचपाक बोरी। तो ड्रायव्हर म्हणून काम करता, MPL कंपनीन गाडी चलयता। सो बेतोडा ताका मदल्या जंक्शना वयल्यान पास्कॉल जंक्शना वयल्यान तो म्हणटा की आपल्याक कोणे तरी फॉलो केलो। एक ग्रे कलर 2 व्हीलर व्हेकल स्कूटर MH06 अशें रजिस्ट्रेशन इतकेंच पळयलें म्हणटा आपणें तो। एक जॅकेटूय आशिल्लें घातिल्लें, 2 जाण मनीस आशिल्ले, फॉलो केलो आपल्याक। आनी जेन्ना KGN कडेन पावले बेतोडा जंक्शनाच्या आयल्यान तेन्ना बरो सारके लागीं रेंज आयले आनी ताचेर फार्माल्लो म्हणून सायडीकल्यानच्यान फार्माल्लो तो ताच्या फाटल्यान उजव्या बाहूच्या फाटल्यान गेलो आनी फुडल्यांतल्यान चेस्टाच्या वटेंतल्यानच्यान निपलाच्या सायडींतल्यानच्यान तो भायर सरून तितक्या म्हणसर ताजी स्कूटर जी आसा ही रनिंग पोजिशनान आशिल्ल्या कारणान 100-150 मिटर मुखार गेलो आनी तो रावलो। स्कूटर स्टँडाक काडली आनी सोमतोच काडलो आनी सकयल देंवलो आनी हेल्प म्हणपाक लागलो। आनी जो इन्फॉर्मंट जो आमचो आसा कंट्रोल रुमाक जो फोन केलो तो आपल्याचे रिलेशनान पावपाक वतालो, ताका दिश्टी पडलो आनी ताणें पुलिसेक 100 नंबराक इन्फॉर्म केलें। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भिरोंडा हांगासर 11 kV क्षमतेच्या भूमिगत वीज केबल घालपाच्या कार्यक्रमाचो शुभारंभ केलो। ह्या कार्यावळीक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार डॉ. देविया राणे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले की वाळपय आनी पर्ये मतदारसंघात भूमिगत केबल घालप आणि नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाचो 200 कोटी रुपयाचो खर्च येतलो। म्हणजे आज म्हाका दिसता 3 कडले अंडरग्राउंड केबलिंग आमी घेता आणि पुराय अंडरग्राउंड केबलिंग ताज्या भायर ट्रान्सफॉर्मर्स नवीन घालप आणि ह्या सगळ्या कामांचो दोनूय मतदारसंघातलो वाळपय आणि पर्यां हाजो जर एस्टिमेटेड कॉस्ट जर तुम्ही काडशात जाल्यार विच इज एप्रॉक्सिमेटली 200 कोटी रुपया आसा। कितले 200 कोटी रुपया आसा। हांवें कित्याक सांगलो फुडल्या वर्सभराच्या भितर म्हणजे फुडल्या एका वर्सात हे सगळे प्रोजेक्ट जाय जाल्यार म्हणजे हांवें
आतां दोनूय विश्वजिताच्या लक्षांत नाशिल्ले कितले कोटी जाता ते लिस्ट हाडून हांवें आत्तां दिलां. आमी एकदां प्रोजेक्ट करीत रावता, म्हणजे फायनान्सांतल्यान सँक्शन करता आसतना हें म्हज्या लक्षांत येता एप्रॉक्सिमेटली ताजी कॉस्ट दोनूय प्रोजेक्टाची म्हणजे आयच्या एका दिसाक आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार 220 कोटीचे प्रोजेक्ट हे लोकार्पण करता म्हणपाक कांयच हरकत ना. त्या खातीर हांव तुमचे आमदार डॉक्टर देविया राणे आनी बाब विश्वजीत राणे हांचे दोगांयचे खूब खूब अभिनंदन करता. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. आयज जायते आमी पळयले 70चो विकास कसो घडलो, 70चो विकास कसो घडटा आनी देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हेंचे विकसीत भारत म्हणजे कितें आनी आमी आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा पयलीं आमचे विरोधक पक्ष सदां म्हणटाले विरोधी पक्ष विधानसभेन आनी हे हांव आमच्या लोकांक सांगूंक सोदतात की केन्ना केन्ना विरोधी पार्टी काय कोणी व्यक्तिमत्व जो आसा व्यक्ती आसा केन्ना केन्ना तांकां कळना की विकसीत भारत म्हणजे खऱ्या अर्थान कितें आनी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणजे कितें. आयज जेन्ना स्वयंपूर्ण गोवा आमी फुडें व्हरपाक पळयतात आनी जेन्ना आमी म्हणटा की देशाचे प्रधानमंत्री सदां म्हणटा की आयज विकसीत भारत आनी विकसीत भारताच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान तुमी लोकां कडेन वचून सांगपाची गरज आसा की लोकांक कितें आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी कितें करूं शकले लोकां खातीर. आनी केन्ना केन्ना आमच्या लोकांक दिसता की कंटिन्युअसली आमी तुमचे मदीं येता, कंटिन्युअसली सांगचें पडटा, कित्याक सांगचें पडटा कितें घडलां. आयज देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हेंचे विचारधारा आनी आमी तांकां सदां म्हणटा की विश्वगुरू नरेंद्र मोदीजी, कारण आयज देशांत न्हू जगान तांकां लोक मानता आनी तेंच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सरकाराक कितें आमकां मदत गावता. खबरापत्रान आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. अठरा वर्सां जालीं सान भुरगें ना, नवें अजुनूय कच्चें ना. मानात वा मानू नाकात, कितें तरी व्हड करपाची आसा संद बरी, देशाचो फुडार घडोवपाची हीच तयारी खरी. जन्मा सावन आतां मेरेन म्हज्या मायभूंयचो हांव लाडको. आयज म्हज्या देशान साद म्हाका घालो. आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी, देशाचें भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी. जातलो देश महान जेन्ना करतले आमी मतदान. ही जीण हें तनमन सगळें अर्पण तुका. आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका. ठाम विचार आसात कितें तरी करपाचें, अशेंच आसात पोलादी म्हज्या देशाचे इरादे. आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी, देशाचे भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी. जातलो देश म्हान जेन्ना करतले आमी मतदान. कितें म्हजें कितें तुजें, सगळें तर तुजेच खातीर. आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका. घेवन इश्टाचो सोपूत बदलूंक भाग्य देशाचें चल्ल्यात आमी फुडें. काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळेच आमचें ना कोणी परकी. आमी हांगा सगळेच देशप्रेमी, कोणूच आमकां आड येवचें न्ही. होच आवाज, होच अधिकार, स्वातंत्र्याचो होच इनाम. लोकशायेचो पयलो संस्कार हो संस्कार, हो संस्कार. इश्टागतीचो घेवन सोपूत दितले आमचो पयलो वोट आमी देशा खातीर. पयले फावट दिता वोट? हय सर. वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं. उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा. बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. फार्मागुडी हांगा आशिल्ल्या गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या कॅम्पसांत लूप रोडाचो बुन्यादी फातर कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी बसयलो. ह्या वेळार तांत्रीक शिक्षणाचे संचालक डॉ. विवेक कामत, गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीचे प्राचार्य डॉ. MS कृपाशंकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले.
ह्या वेळार मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले की गोवा इंजिनियरिंग विद्यार्थी उत्तीर्ण जाले की विदेशांत वता आनी आपल्या ज्ञानाचो उपेग करता। खरें म्हळ्यार गोंयांत रावन आपल्या कॉलेज कॅम्पसाचें नियोजन करप हें गरजेचें आसता। पास आउट जावन तो भायर वता आनी बाकीचें सगळें नियोजन करता आणि ज्या वेळेचेर बाकीचे सगळे गोष्टी नियोजन आमी करता तेन्ना आपलो स्वतःचो कॅम्पसाचें नियोजन करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा। नाल्यार आमी भायर सगळे जगार सगळे प्लॅनिंग करता, आर्किटेक्चरिंग करता किंवा इंजिनियरिंग आमी प्लॅन डेव्हलप करता, पण स्वतःचो ज्या वेळेचेर कॅम्पस भितर एक नियोजनबद्ध असो आराखडो ना जाल्यार खंय तरी आमी कमी पडटात अशें तरी आमकां सहज दिसपाक येता आनी कोणूय तरी आमकां केन्ना तरी टोमणो मारतलो। म्हाका दिसता आपल्या विद्वत्तेच्या बळाचेर आनी फोरकास्ट आशिल्लो एक विजन जे आसा पयली तेच मनीस साध्य करपाक शकता, ताका दूरदृष्टी आसा आनी म्हाका दिसता ही दूरदृष्टी आज गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजचे सगळे जे बरे मागपी जे आसात इवन आमचो गोंय सरकार ताणें आज दाखोवन दिल्ले आसा। तांत्रीक शिक्षणाचे संचालक डॉ. विवेक कामत हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें। Present day generation, it's like they take car everywhere. Right from the time they get up in the morning, they must be using car for all the things. And as a result, we have more number of cars and motorcycles put together than must be the number of students. I would not be wrong if I say there may be some students who must be parking some vehicle in the hostel as and when they want to use they can, and otherwise for daily commuting they will have another vehicle spare. That also may be a possibility. So it is a constant and continuous application of mind and thinking on part of principal Dr. Krupa Shankar and his civil engineering works team. Of course electrical also is required for some of the projects, and they are continuously upgrading the infrastructure on this campus. बोगमाळो चिकोलना ग्रामपंचायतीन मातोश्री सेवाधाम आरोग्य सेवा ट्रस्ट आणि आरजी हॉस्पिटल हांच्या जोड पालवान मल्टी स्पेशालिटी भलायकी शिबिराचें आयोजन केल्लें। लोकांनी आपल्या भलायकीची जतनाय घेवपाक जाय अशें मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। मॉडर्न पंचायत घर तुमचे बोगमाळे आसतली इलेक्शना लागून आता इलेक्शन कोडूय डिक्लेअर जातलो एक दोन दिसांनी, तेका लागून आम्ही आफ्टर इलेक्शन हे बिल्डिंग डेमोलिश करतले आनी मागीर नवीन इमारत बांदपाक तयार जातली। पूण खात्रेन सांगता 1.5 वर्सां भितर मॅक्सिमम 1 म्हयनो मुखार वचत तुमकां ब्रँड न्यू बिल्डिंग मेळटली, हें हांव तुमकां खात्रेन सांगपाक सोदतां। 8 तारखेर विमेन्स डे जालो म्हणून इतल्यो बायलो आहा, म्हणजे बायलांचो दीस। आज थोडे जाणां मदत जाली, मेडिकल कॅम्पूय हांगा केले, आय कॅम्प केले। भलायकी म्हणटा ते हेल्थ इज वेल्थ, आनी म्हाका दिसता ही काळजी चड करून बायलांनी घेवपाक जाय आपली, आनी ती आपली घेतना फामिलीचे घेताच। हांव कितें म्हणटा, आजकाल संवसारान अशें जाला भलायकी सोडून आमी सगळे वस्तू हाडल्यात धांवपाक लागला। वी हॅव बिकम मोर मॅटेरियलिस्टीक। ही हेजेर बदल हाडपाक कोण तरी हें काम सगळ्यान बेस्ट करपाक शकता जाल्यार आमच्यो बायलोच हें करपाक शकता। केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री स्मृती इराणी हांणी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि केंद्रशासित प्रदेश लडाख हांगासरल्या बौद्ध समुदायाच्या विकासा खातीर 225 कोटी रुपयांचे 38 प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो। प्रधानमंत्री जनविकास कार्यावळीच्या अंतर्गत ही येवजण कार्यरत केल्या। ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हांणी सांगले की बौद्ध अल्पसंख्याकांच्या उदरगती खातीर सरकारान ही येवजण चलणुकेन हाडल्या। इंटरनेशनल एकेडमिक और स्किल सर्किट ऑफ बुद्धिज्म को भी आप सब वरिष्ठ और विशिष्ट लोग प्रपोज करें। भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय बुद्धिज्म का जो इम्प्रिंट विश्व भर में है उसके संदर्भ में हमारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हमारा जो लिटरेचर है और कुछ ऐसी कल्चरल पद्धतियां हैं जिनको संरक्षण की जरूरत है, आप उसे मैप करके प्रपोजल के रूप में प्रस्तुत करें। हम कोशिश करेंगे कि पूरा आर्थिक सहयोग आपको मिले ताकि भारत की बुद्धिज्म की दृष्टि से जो अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिचुअल जर्नी है उसको भी हम डेवलपमेंट प्लान में समाविष्ट कर सकें। वीज खात्यान शेल्डे आणि कुंकळे सबस्टेशनाचेर दुरुस्ती करपा खातीर आयतारा 17 मार्चाक सकाळी 7 ते दनपार 1 मेरेन वीज पुरवण करपाचें थारायलां।
ताका लागून ह्या वेळान काणकोण, सांगे, केपे आनी धारबांदोड आनी फोंडेच्या कांय भागांत तशेंच साश्टीच्या राय, कुर्तोरी, लोटली, माकाझाना, वेर्णा, माजोड्डा आनी मुर्मुगांव तालुक्यांत वीज पुरवण बंद आसतली अशें वीज खात्यान कळीत केला. फ्रेंच उक्त्या बॅडमिंटन सर्तींत भारताच्या सात्विक साईराज आनी चिराग शेट्टी ह्या जोडयेन दादल्यांच्या दोट्टी गटांत निमण्या फेरयेन पावल घाला. काल राती पॅरिसांत जाल्ल्या खेळांत भारतीय जोडयेन कोरियेच्या कांग मिन ह्यूक सेओंग जाय ह्या जोडयेचेर 21-13, 21-16 अशा सेटांनी जैत मेळयला. दादल्यांच्या एकोडी उपांत्य फेरयेन लक्ष्य सेन हारलो. मात उपांत्य फेरयेन पाविल्ल्या खातीर लक्ष्य सेनान पॅरिसांत जावपी ऑलिंपिका खातीर म्हत्वाचे गुण मेळटले. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.29 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अजमगडांत 34,700 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आनी बुनयादी फातर बसयले. खेरीज अजमगडा सयत 12 हेर विमानतळ टर्मिनल भवनांचें केलें उक्तावण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी छत्तीसगड सरकाराच्या महतरी वंदन येवजणेचो आभासी माध्यमांतल्यान केलो शुभारंभ. ह्या येवजणे अंतर्गत छत्तीसगड सरकार 70 लाख बायलांक दर म्हयन्याक दितले 1,000 रुपया. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भिरोंडा हांगासर वाळपय आनी पर्ये वाठारांत 11 केव्ही क्षमतेच्या भूमिगत वीज केबल घालपाच्या कार्यावळीचो केलो शुभारंभ. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी फार्मागुडी हांगासरल्या गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या कॅम्पसान लूप रोडाचो बसयलो बुनयादी फातर. फ्रेंच उक्त्या बॅडमिंटन सर्तींत भारताच्या सात्विक साईराज आनी चिराग शेट्टी ह्या जोडयेन दादल्यांच्या दोट्टी गटांत निमण्या फेरयेन केलो प्रवेश. पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.